चौथीचे 5 दीस सोंपले आणि आता सगळ्यांचे लक्ष आसा ते म्हळ्यार नुस्त्याचेर। करंजाळी दर्यावेळेर भरपूर प्रमाणात वेगवेगळे तरेचे नुस्तें लागला। सुंगटां, वाग्यो, वेल्ल्यो अशे हेर तरेचे ताजे नुस्तें लागिल्लें पळोवपाक मेळटा। टायगर प्रॉन्स हा, व्हाईट प्रॉन्स हा, मागीर सोलार हा, पालू हा, फोडक्यो हा, कुल्ल्यो हा, सवनाये हा, दोडयारे हा आणि 1000 kg आणि व्हाईट प्रॉन्स 700 kg, टायनी 300, पॉम्फ्रेट्स 1000 पॉम्फ्रेट्स काबार हय काबार जाले। फकत फोडक्यो, दोडयारे, सुंगटां तोहले सगळे उरला। हाँ हय सगळे आनी आतां आमी पणजेय धाडलाय पळय थोडे कोरबोट मिक्स आहा नुस्तें थोडे इचूंक ना अजून। सो आतां सद्याक सुंगटांच उरल्या, बाकी पांपलेटा बा सगळे काबार जाले। पालू हा ते उरल्या। चौथीचे 5 दीस सोंपले आनी कोणे कोणे श्रावण धरलेलो तेंचे सगळ्यांचे लक्ष आतां नुस्त्याचे वटच्यान आसतलें। आनी नुस्तें म्हटल्यार प्रत्येकाक आतां श्रावण धरलो, चवथ जाली जाल्यार ताजें नुस्तें हें जाय जाल्यार आयज आमी आसात करंजाळे बिचार। जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात कितलें अशें ताजें नुस्तें पडलेलें आसा तें। जाल्यार हें जें नुस्तें आसा तें खूब तरेचे वरायटी नुस्तें पडलेलें आसा। टायगर प्रॉन्स म्हण, मागीर व्हाईट प्रॉन्स म्हण, मागीर स्मॉल प्रॉन्स खूब तरेचे पडलेले आसा। तशेंच मागीर हांगा बारीक करबट सुद्दां आसा, मागीर तशेंच वेल्ल्यो दिश्टी पडटात, मागीर खूब तरेचे अशें नुस्तें दिसता, लेपो दिसतात। पूण हे फावट अजून बांगडे पडोंक लागोना ही एक अशी आमकां न्यूज आतां मेळ्ळ्या। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर गौरेश गांवकर।